एल्टन बिल्टन कोणाक भाजपान घेवचे नात। काँग्रेसीचे तिकेटीचेर निवडून आयिल्ल्या एल्टनान 5 वर्सां सुशेगाद मजा मारची, जमता आसत जाल्यार कामाय करची असो सल्लो भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन दिलो। भाजपान केप्यां आयोजीत केल्ल्या शेतकार मेळाव्यान तो उलयतालो। मंजूर जाल्ल्या कामाचें उक्तावण करतना एकाद्र्या आमदारान दुसऱ्याचेर वैयक्तीक आरोप करचे न्ही अशें म्हूण भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेन विरोधी आमदार एल्टन डिकॉस्टाचेर फोग काडलो। बऱ्याच जाण हांगा वेगवेगळे चर्चा जावं शकता। केन्ना तरी एल्टन पार्टी भितर कोण एल्टन बिल्टन येना, तेणे आपले निवडून आयला 5 वर्सां सुशेगाद मजा मारची, जमता आसत जाल्यार कामां करची, पण उगीच तेणे सँक्शन केल्ल्या कामाचे श्रेय घेवचें न्ही। सरकार एक कंटिन्यू प्रोसेस आसता, आमदार कंटिन्यू प्रोसेस आसता, ताका पूर्ण अधिकार आसा एखाद्या सँक्शन केल्ल्या कामाचें उद्घाटन करप आसत, पायाभरणी सँक्शन केल्ल्या कामाची पायाभरणी करप आसत, पण ते करता आसतना दुसऱ्याचे आरोप जे आसा हे तांच्यांनी करचे न्ही। जनता पार्टी गोंया भितर आनी देशा भितर खूब बरें काम करता। म्हजो बाबू कवळेकर सांगताले की तेंच्यांनी 15,000 जमीन सरकाराच्या माध्यमांतल्यान घेतली आणि थंय 3 प्लॉट करतले 5,000चे। एक पेडीचेर प्रक्रिया करपा खातीर, एक खोला मिलच्या तेजे खातीर, आणि तिसरे आसा ते बार्शेचे गोडा खातीर। हेका थोडोसो वेळ लागतलो, मागीर आमचो हांगसरलो आमदार जागो जातलो, तो म्हणून हे आपणे गेले म्हणटलो।